एंग्री ह्या बोटीचेर आडकून पडलेल्या खलाशांचो आनीक एक पंगड गोंया पावता. मायभुंयेंत परतुपाक निमणे कडेन तांकां पास आनी पांचवो बावटो दाखयलो. पूण परतुवपी ह्या खलाशांचे बाबतींत सरकारान अजून मेरेन स्पश्टपणान कितेंच सांगूंक नाशिल्ल्याचें सीफेरर्स असोसिएशनान म्हटलां. आज आफ्टर सो मच ऑफ कन्फ्युजन फायनली हंगरियाचे जे गोंयकार आसले आज बसीन पावत येयले गोंया. दे हॅव ऑलरेडी cleared everything and they will be now going to quarantine facility which is arranged by the owners. आणि कार्निका अजून जे गोंयकार भुरगे आहेत ते अजून रावताय. काल तेमी ऑनलायन पास एप्लाय केला फॉर ट्रान्झिट परमीट जे गोंय भितर सरपाचें ऑन आवर गोवा गव्हर्मेंट पोर्टल. एंड इट इज अ सॅड स्टोरी दॅट एवरीथिंग इज कन्फ्युजिंग. ई पास जो आहा कार्निकाचो इज एक्सपायरींग ऑन द 14th, which means the bus driver 4 बसी गेलो ते बस ड्रायव्हरा गेलो पास देखून 14थार काबार जाता. सो ही हॅज टू बी बॅक टू मुंबय ऑन 14th. सो टेक्निकली टुमोरो 12th तेम भायर सरपा जाय आनी बाय 12th इवनिंग और 13th मॉर्निंग पावपा जाय तेमी हिंगा आनी मागीर 13th दनपार म्हणल्यार भायर सरोन 14th द ड्रायव्हर हॅज टू बी बॅक इन मुंबय. आनी स्टील दे हॅव नॉट येट गॉट क्लियरन्स फ्रॉम आवर एंड विच इज द कलेक्टर. जे नॉर्था भुरगे आहा ते नॉर्थ गोवा कलेक्टर आनी सावथाचे सावथ गोवा कलेक्टर. नाव ऑल दीस इज हॅपनिंग एंड ऑल दीस डिलेज आर हॅपनिंग ओनली बिकॉज आवर गव्हर्मेंट हियर इन गोवा इज आस्किंग फॉर पेड क्वॉरंटायन. आनी पेड क्वॉरंटायन फॅसिलिटी हे फूल अमावंट पेमेंट येवपा जायो. आनी हो येवपा म्हूण ते इतली स्ट्रेस आनी बर्डन सगळ्या ओनरांचे जालो आनी दे आर कंटिन्युअसली नेगोशिएटिंग and finally they have to bow down. Now who is negotiating in the best way, that we have to see now, because probably it looks like Hungary has managed to negotiate and they have made a quarantine facility available. Now that will come out. Probably Hungary should give their own press statement today. But Karnika is struggling now, struggling with their payments and to get all these things finalized. So this is a big racket that we have already mentioned earlier in our press. ते आख्खे रॅकेट आनी हे बाबडे आतां दोग जाण इंडियन वेसल्स जे म्हणजे फॉरेन वेसल्स बट विथ इंडियन मॅनिंग स्टँडर्ड्स आनी विथ पीपल ओवर हियर इन इंडियन वॉटर्स आर नाव स्ट्रगलिंग फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 40 days बिकॉज कार्निका इफ आय एम रायट हॅड अरायव्ड समवेअर ऑन द 12th of March. So this is continuously the Goa government is confusing and contradicting to the SOPs as well as the addendums that the DG Shipping is bringing, and here is the delay of all this various tactics of the government to squeeze in the owners.